मी शिष्टाष्टकम सिरीज कंटिन्यू करता आसतली 4 श्लोकांनी पुराजना स्वागत असं हे सेशन होतं तशींची रेकॉर्डिंग पुराजन कोण पळयता ती तुमकां स्वागत असं हे सेशन होतं सेशनाचे टॉपिक्स हांवें कसं क्वालिफिकेशन ना गेलें कसं सांगचे खातीर जाल्यार एक इंचित रुपार सेवा म्हूण आमी पुराजन संडेक ಒಟ್ಟು खंयचे विंगड विंगड आध्यात्मिक विशयारी कसं पूण डिस्कशन एक आमगेलें चलता आसा सो हे प्रोग्रामाचे केन्ना म्हणके आयच्या श्लोका बद्दल कसं एक थोडें डिस्कशन करून मागीर आमी 1 पंथ 108 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्या आनी मागीर कसं कोणाले कसं पॉइंट असले कॉमेंट असले ते आमी पळयता एंडार सो प्रार्थना करून की हे एक नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स सेवा आमगेल पुराजनान लेका एक श्रवण कीर्तनाची सेवा म्हणून देवान स्वीकार करून घेवका म्हणून देवाला प्रार्थना करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकार हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सो तुमकां पुराजना प्रणाम करून ह्या सेशनाक मुखार सरता शिष्टाष्टकम कंटिन्यू करता आसत आमी चैतन्य महाप्रभु रचित सुरेश श्लोकशिष्ण चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं यः जनिनानुरागः देवाल नाम संतुले कोड विषय देवाल नमगेल नामस्मरणा खातीर रुची प्रीती येवचे खातीरची चैतन्य महाप्रभुन हे शिष्टाष्टकमान सांगिल्लें आसा देवाल आनी देवाल नांव कसलें एक व्यत्यास ना डिफरन्स ना आनी देवान तांगेल पुरा शक्ती तांगेल नांवा भितर घालना नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ती तत्र अर्पित तांतू पुरा अर्पण केलें तांगेल देवाल पुरा शक्ती त्या नांवान तूं अर्पण केलेलें आसा म्हणून म्हळ्यार आमी खंयची मूडारी खंयची भावनेन हें देवाल नामस्मरण करतलींची त्या लेखारी देवाल उठो आमगेलें तें एक आदान प्रदान जातली आनी देव कितले आमी चांग रुपारी मनस्पूर्वक करता ती त्या लेखारी देवाल दय मेळटली त्या खंडिताची म्हणून हे श्लोका देखून पळयत तिन्नी श्लोक आशिल्ले त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानतेन कीर्तनीय सदा हरि 4 श्लोक न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि तो ह्या श्लोकारी आज आमगे कंक्लूडिंग सेशन आसतलें आमी एक रिकॅप करूया 5-10 मिनटां खातीर आनी मागीर तागे कंक्लूडिंग पॉइंट्स 2-3 आसा ह्या श्लोका बद्दल ते आज आमी डिस्कस करू सो हांगा चैतन्य महाप्रभू एक प्रकार कसनी संसाराचे कसं म्हणतात पळय विषय नाका पूण सांगता धन जन सुंदरी कवितां म्हळ्यार एक रेप्युटेशन आसता पळय की भारी एक विद्वान मनुष्य म्हूण पंडित विद्वान मनुष्य त्या वेळी म्हाका नाका म्हूण कसं की ह्या संसाराचो पुरो व्हडलो विषय धन जन सुंदरी कवितां चैतन्य महाप्रभू नाका आनी म्हाका जन्म जन्मांतरा खातीर कसं जावका जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात् भक्ती अहेतुकी त्वयि
म्हळ्यार आमचो एक प्रकार चैतन्य महाप्रभू मुक्ती वयनाका म्हणटा, भक्ती जावका म्हूण. म्हटल्यार कितले जन्म घेवका जाल्यार अडना म्हूण, म्हळ्यार मुक्ती नाका जाल्यार भवतात भक्तीर आहे तुकी तोयी. चैतन्य महाप्रभून त्या एक भक्तीचे पत्तारी त्या अहै तुकी भक्ती म्हळ्यार कसने हेतू नातिली, कसने त्या भक्ती कोरून म्हाका कसन की ताचे लाभ जावका हे संवसारा विशयांतू तसल कसने न्ही, अहै तुकी भक्ती म्हूण तांगी ताजेरी तांगेल फोकस आशिल्ल्यान म्हूण. सो एक प्रकारान आमी पळयत त्या श्लोकात सुरे लायनारी न धनम न जनम न सुंदरी न कवितां वा जगदीश कामे म्हळ्यार खंयचे पुराजन आनी हे जगत्यांत खंयचे विशयांतू भारी एक व्हड विषय म्हूण हे कल्पन करतात पळय आमी, ताका खंयच्यान आमी भारी खुशेर राबयतात, तांकां तांतू कसले तांतू रुची ना म्हूण चैतन्य महाप्रभू सांगता ती. सो एक प्रकार तांणी हे कर्मा पथ आसता पळय की ह्या करतरेक ह्या लाभ जातले, ह्या करतरेक ह्या लाभ जातले, तांकां ते कर्मा पथ नाका म्हणून एक प्रकार तशें सांगता आसत. आनी मुखार तुमच्यानी सांगता ती न जन्मनी जन्मनीश्वर म्हळ्यार कितले पण जन्म घेवका जाल्यार अडना म्हणून ह्या संवसारांत जन्मात कसं नाही म्हणतात पण अडना जाल्यार खंयच्याय जन्मांत म्हाका तुगेली भक्ती करची तशी म्हाका अवकाश दिवका देवा म्हूण चैतन्य महाप्रभू सांगता आसत. तो एक प्रकार म्हणतात पळय मुक्ती नाका म्हळ्यार ज्ञानाच मार्ग नाका म्हणून. दिसलें की ज्ञान मार्गान तूं एक विशेष म्हळ्यार तांतू अशें आसता की हे कशीपणी कोण ह्या संवसारांतून भायर पडका म्हूण ज्ञान मार्गांत आनी ह्या संवसारा विशयी पुरो नाका कशीपणी भायर पडका, कशीपणी भायर पडका ताजेर चड फोकस आसता ज्ञान मार्गात की कशीपणी कोण ह्या संवसारांतून भायर पडका म्हूण. जाल्यार हे भक्ती पत्तारी अहै तुकी भक्ती पत्तारी आनी चैतन्य महाप्रभू सांगता ह्या संवसारांत आसल्यारय अडना म्हाका म्हूण. कांय एक ताची ताका बिलकुल तांणी ताका महत्व दिना ती इम्पॉर्टन्स दिना ती खंयच्याक महत्व दिता ती भवतात भक्ती अहै तुकी त्वयी हेतू नातील कसने भक्ती जावका. सो हे आमी श्लोक कशे जाता असं पळयल्यार हाजी फुडल्या श्लोकांतू देवान सांगिल्लें की कीर्तनीय सदा हरी म्हूण म्हळ्यार देवाल नामस्मरणाचे विशय कळटरी महत्व कळटरी आमी केन्ना आमगेलो स्वभाव म्हळ्यार सहनशील जावन आनी एक विनम्र भावनेन देवाल कीर्तन गुणगान करता ती करता 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 आमकां एक भक्ती आनी देवाल नामस्मरण हाची असल पुरा विशयांत रुच येता आनी असल पुरा विशयांत रुच आयले सुद्दां ते म्हणटात पळय सरळ रुपारी स्वाभाविक रुपारी आमकां विंगड विशयांत पुराची इंट्रस्ट उण जावचे सूर जाता ताजे खातीर एक सेपरेटली ट्राय करता म्हूण ना रुची आयली सुद्दां आनी ते रुची आयली सुद्दां अशी न्ही की खाली म्हणटात पळय एक प्रकार आमी कशी क्लास आयकली ती भगवद्गीता वाचिल्लें आमी बुद्धी लेखारी आमी कशें की आमी तें विश्लेशण करून एनालिसीस करून आमकां कळ्ळें की हें सम न्ही म्हूण जाल्यार हे श्लोका देखून आमी अशी पळयत ती खाली बुद्धी रुपारी न्ही सामकी आमकां एक अनुभवय जाता एक्सपिरियन्शियली आमी लर्न करीत म्हळ्यार आमकां कळटा कशें की आनी असल पुरा विशयांत श्रेष्ठ विशय कशें आमगेल्या जिवनांत करता म्हणून आमी एक्सपिरियन्शियली लर्न करतात. सो एक प्रकारान ते केन्ना एक तो अनुभव जाता देवाल कीर्ती गुणगान करता करता भक्तीन तूं आमी भाग घेता ती आनी हगुरा करता मुखार सुद्दां वता ती देवाल तेन्ना खंयची विशयां ना म्हणचे ताका व्हड जायना ते कश्ट जायना तातूंत म्हळ्यार एक प्रकार देव आमकां ते साधना भक्तीचे पथारी मुखार सुचे पेटयता म्हूण सांगलेत. जाल्यार की हें न धनम न जनम अशी पुरो आयकल्यार अशी एक भावन येवचे पुरो हे संवसारा विशय सोडून म्हणटात पळय एक सोडून बसचें म्हूण कसने नाही म्हूण ना जाल्यार देवान कशें सांगचें भगवद्गीतांत तूं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तस्य च माम भक्त्या नित्ययुक्त वासते. सो ह्या सततम कीर्तयन्तो माम कीर्तनीय सदा हरी हें पुरा एक अर्थ तुसी पळयत आमी की देवाल कीर्तन करता देवाल विशय उलोवका देवाल नामस्मरण करता म्हूण जाल्यार देव कृष्ण गीतांत हें कशें हें मुखार कशें सांगता यतन्तश्च दृढव्रतः म्हूण म्हळ्यार दृढ जावन प्रयास करता म्हूण. जाल्यार की न धनम न जनम अशी लक्षणां जे की आमी आमगेले कसं विंगड ना ना म्हूण बसचें आनी आमगेले प्रयास करचे आनी कसं उण करचें म्हूण ना तें आमकां
साधक जावन आमी केन्ना भक्तींत मुखार सून वचचे ट्राय करता ती आमकां तें ना ना म्हणून तो बसचें साध्य जायना तें. सो आमगे फोकस कसन आसा की आमगे मना भितर इच्छा कसन आसा म्हूण. तो चैतन्य महाप्रभू सांगता ती न धनम न जनम तशी म्हणटात वय जाल्यार तांगेलो फोकस खंयच्यार आसा की देवा म्हाका तुगेली भक्ती जावका म्हूण ताचे विशय तांकां महत्व दिलेलें आसा. सो हें साधना भक्तीचे एक प्रकार पथ प्रोसेसाची कशी आमी मुखार सिता वता ती देवाल नामस्मरणाचे भक्तीचे आध्यात्मिक जिवनाचें महत्व आमकां केन्ना कळटा तेन्ना आमी तांतू हगूर हगूर मुखार सिता वता ती देवाल नामस्मरणा प्रती रुच येता आमकां. हगूर हगूर कीर्तनीय सदाहरी लेवल ताची मुखार अहेतुकी भक्ती. सो हें साधना भक्तींत मुखार सिता गेल्यार कशी आमकां एक जगतलें आमगेलें जीवन तें आमी ह्या श्लोकांत पळयता. आनीक पॉयंट आमी डिस्कस केलें म्हळ्यार की भक्ती म्हळ्यार एक प्रकार कमिटमेंटाची. सो आनी हांतू आमगेल पुरा जनाल जिवनाचे आमी परिस्थिती संदर्भ कसन आमगेल जिवनांतू ताका एक विशेष दिवन आमी तें मना वर्स तशें आसा. कसं जाल्यार की न धनम न जनम न सुंदरी म्हळ्यार पुरा सोंड बसवें देवाल नामस्मरण सगळो दिवस 24 आवर्स करचें तें आमकां साध्य आसतलें साधक जावन. सो आमी कसन तें कॉन्टेक्स्ट संदर्भ कसन हे श्लोकाचे आमगेल जिवनांतू ते विंगड आसचे पळय. ताजे खातीर आमी एक पॉयंट डिस्कस केलें की भगवत गीतांत कृष्ण अर्जुनाक राज्य आनी त्याग करून अर्जुनाल मूळ एक प्रकार भगवत गीतेन स्टार्टिंगार तशी आशिल्ली की ताका वना वचचें आशिल्लें न धनम न जनम न सुंदरीम तशी तागेल अर्जुनाल भावन आशिल्ली की तें युद्धा देखून भायर वचून त्याग करून ताका बैसूं हें पुरो म्हाका नाका म्हूण. जाल्यार कृष्ण ताका आयकता ना भगवत गीतेन तूं कृष्ण ताका कितले सकयल विशय सांगता की तुगेल खातीर व्हड कार्य म्हळ्यार भक्तीचें की तूं ह्या युद्धां भाग घेवका धर्म संस्थापन जावंच तशें तें कार्य म्हगेल मनांत आसा तातूंत तूं निमित्त मात्र जावन तुगेलें तें कर्तव्य आसा तें करता म्हूण देव सांगता म्हूण पळयत. जाल्यार विंगड एक संदर्भ पळयल्यार भागवतमांतू तांतू पळयल्यार परीक्षित महाराजाक ते 7 दिवस मात आसा आनी त्या परिस्थितींत शुकमुनी तांकां संख्येक सांगता आसा ती आनी तांतू मस्त सकयल काणी येता तशी खंय पुरा राय आनी पुरा तांगेलें राज्य सोडून त्याग करून ह्या श्लोकांत आसा पळय न धनम न जनम न सुंदरी त्या लेकार तांणी तपस्या करचें वता आसत. जाल्यार आमी हें पळयता की अर्जुनाक सांगेल कृष्णान ती वय भक्तीची आनी भागवतमांतू कसन पुरा काणी आयकता ती शुकमुनी परीक्षित महाराज सांगता ती त्या वय भक्तीची. जाल्यार ते कशी प्रॅक्टिकली दोग जनाल अर्जुनाल कॉन्टेक्स्टांतू आनी परीक्षित महाराजाल जिवनात संदर्भांतू ते तांणी कसं कोरका त्या परिस्थितींतू ताची स्वरूप विंगड विंगड आसा. दोन्ही देवालयांची श्रेष्ठ जावन आशिल्ले ते भक्ती खातीर हे ग्रंथ भगवत गीता वय भागवतम वय जाल्यार दोन्ही हांतू कसन एक मेसेज आसा ते परिस्थिती लेकारी परिस्थिती अनुकूल जावन त्या व्यक्तीन कसं कोरका त्या प्रकारार आसा म्हूण. असल्यार भगवत गीता योद्धाक बर सांगिल्लें आशिल्लें आनी तागेले खातीर म्हत्वाचें कार्य म्हळ्यार तांणी धर्म संस्थापन करचें तशें तें युद्ध कोरता तें कोरता आनी भागवतम असल एक व्यक्ती सांगिल्लें खंय हें संवसारा विशयांनी कसं ना स्वल्प दिवस मात आसा ती पूर्ण रुपारी विंगड पुरा कार्य सोडून देवाल विशय मात आयक 7 दिवस रात्री तांणी भागवतम आयकता आशिल्लीं ती परीक्षित महाराज कांय खाय नासी पी नासी. सो तांगेल संदर्भ विंगड आशिल्लो जाल्यार दोन्हीची दिव्य ग्रंथाचें तांतू देखून कसन आमी करचें तशें आसा की आमगेल मन देवा वयर घालका परिस्थिती अनुसार म्हूण. मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त एवं आत्मना मत्परायण. हांतू मेन म्हळ्यार युक्त्वा एवं मन आमगेलें देवाल विशय युक्त जावका आत्मनाम मत्परायण म्हगेले विशय तुमी भक्तीन म्हगेल शरण घेवका म्हूण. सो हें न धनम हें न जनम हें सुंदरीम हाजे अर्थ आमगेल जिवनांतू आमगेल परिस्थिती लेकारी एक व्यक्तीन कसन कोरका आनी विंगड व्यक्तीन कसन कोरका त्या विंगड स्वरुपारी आमगेल जिवनांत येवचें पुरो जाल्यार की आमगेल जिवनांत पुरा जनाल आमगेल परिस्थिती विंगड विंगड आसा. प्राय लेकारी आमगेले घरा परिस्थिती जॉबा परिस्थिती बिझनेस खंयची गांवां राबता ती
पुराल्या करता विंगड विंगड परिस्थिती असता. सो कंपॅरिझन करूचे जायना. कोणा खातीर कसं प्रॅक्टिकल आसा, कोणा खातीर कसं प्रॅक्टिकल आसा, कोण भक्तींत कितले कितले तांगेलें एक एब्जॉर्प्शन आसा, पुरा जगकारी कशें एक नेक्स्ट स्टेप आमी करचें तें आमी करता. सो एक प्रकार म्हणटात पळय आमगेले त्या परिस्थितींत तशें त्या कसं कर्तव्य आसा तें सोडून बैसून की हें न धनम न जनम न सुंदरीम तें एक सोडून बैसून की हांव त्याग करता असं म्हणून तशी न्ही आमगेले त्या परिस्थिती येयल्याकारी आमकां कसं तें कोरका तें करूंकाची म्हणून म्हळ्यार एक त्याग करची एक भावन आसा आनी एक जबाबदारी चुकोवची कसं त्या दोन्ही पळयल्यार एकच दिसतलें पुरा कोण देवाल विशय करतास म्हूण दिसल्यार भायली दृश्टीन अशी पळयतली की देवाल विशय मस्त रुची आसा म्हूण ताचे खातीर करता म्हूण जाल्यार तांगेले जिवनांत तशें कोण कोणाल जिवनांत पुरा जनान एक गृहस्थ जावन अशें पुरो स्टुडंट जावन अशें पुरो बिझनेसमॅन जावन अशें पुरो टीचर जावन अशें पुरो पुरा जनाल विंगड विंगड परिस्थिती आसा जाल्यार तांणी ते तांगेली ते जबाबदारी चुकोवच्या खातीर देवाल विशय केन्ना करता ती तें इररिस्पॉन्सिबिलिटी जाता तें त्याग डिटॅचमेंट न्ही तें सो हातूंत कसं एक डिफरन्स ताचे खातीर आमी तें एक स्टुडंटाल एग्जाम्पल पळयलेलें की ताणें केन्ना ताणें वाजूकच्या टायमार ताणें देवाल विशय केल्यार तें जबाबदारी चुकयल्या म्हण के जाता म्हूण तेन्ना तो त्याग न्ही म्हूण तागेल वाजूच कसं तें कर्तव्य आसा त्या कोरून जातरी ताणें देवाल विशय केल्यार तें डिटॅचमेंट जाता म्हूण सो तसलें एक एग्जाम्पल पळयलेलें आमी सो एक पॉयंट हें आशिल्लें की भायली दृश्टीन जबाबदारी चुकयतना आनी डिटॅचमेंट ते भायली दृश्टीन पळयल्यार तें एकच दिसतलें जाल्यार तें एक न्हय तें जबाबदारी केन्ना चुकयता ती तेन्ना आमी कसलें काम करना ती कसलें एक आळसाय आसता आनी आमी आमगेल्या जिवनांत तें कसलें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेली आसा परिस्थिती लेकार आमगेलें कर्तव्य करचें आमी ताका तें व्हॅल्यू करना ती निग्लेक्ट करता ती आनी जनरली ती टेंडन्सी म्हळ्यार ते कृतज्ञता अकृतज्ञता जाता म्हळ्यार ते अनग्रेटफूल जाता कसं की आमगेल्या जिवनांत परिस्थिती कसं की आमगेले त्या परिस्थिती लेकार आमी तें कसं करका तें करनातल्यार ते जस्ट आमगेले ते एटिट्यूड कसं दाखयता की आमी निग्लेक्ट करता ती आनी आमी ग्रेटफूल इनफ ना ती सो ते ग्रेटफूल इनफ नासल्यार ते जबाबदारी चुकोवच तसले भावन येता आनी त्या भायली दृश्टीन पळयल्यार ते त्याग दिसतलें म्हणून कसं जालें की आमगेलें मन आमकां विंगड विंगड पुरो स्कीम आनी प्लॅन सांगता आसता की हें केल्यार लायक आसतलें हें केल्यार कांय म्हळ्यार आमी एन्जॉय करतलीं और हें केल्यार सम दिसतलें पूण सो मन आमकां विंगड 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 पुरो प्लॅन्स दाखयता आसता पुरो जाल्यार आमगेलें जबाबदारी चुकोवन केन्ना आमी मनान सांगल्या म्हण करता ती तेन्ना तें डिटॅचमेंट न्हय म्हूण सो कमिटमेंट म्हळ्यार कशें ना आमी आमगेलें तें कॉन्शियसनेस पळय ते वयर येता म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें एक लेक्चरांत तांणी सांगिल्लें सर्व धर्मान परित्यज्य एक माम एकम शरणम व्रज म्हणून सो तांगेलें लास्ट टायम आमी डिस्कस केलें की तांगेलें मस्त सकट तांगेली इनिशियल कोण शिश्य आशिल्लीं ती तांणी सर्व धर्मान परित्यज्य म्हळ्यार तांगेलें हांव घर सोडून पुरा सोडून तांगेलें एज्युकेशन सोडून पुरा सोडून तांणी बशिल्लीं ती तांगेलें समाजा प्रती कसं कर्तव्य आसा पुरो त्या टायमार वॉर जाता आशिल्ली वियतनाम वॉर ते मस्त जनाक तांणी वॉरा पेटयता आशिल्लीं त्या वेळी देशाचें कसं की तांगेलें तांकां ड्राफ्ट करता आशिल्लीं त्या वेळी चुकून तांणी पुरा तांणी सोडून बशिल्लीं तांणी जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन तांकां कसं सांगलें सर्व धर्मान परित्यज्य तांणी केलें ना वय जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन तांकां माम एकम शरणम व्रज म्हणून सो म्हळ्यार कसं की एक देवाल भक्तीन तूं तांणी तें पूर्ण रुपारी तांणी हें केलें म्हणून तो तें सर्व धर्मान परित्यज्य करून माम एकम शरणम व्रज करनातल्यार ते तमोगुणी जाता म्हळ्यार तें एक डिजनरेशनच जाता तांतू हें न्ही मात माम एकम शरणम व्रजान तुची उन्नती आध्यात्मीक उन्नती आत्मोद्धार जाता म्हणून इकरा स्कंदांत कशी उद्धव गितांत तूं उद्धवान सांगचें आसा कृष्णान उद्धवा सांगचें आसा न निर्विण्णो नाती शक्तो ना म्हणून म्हळ्यार खंयच्याय प्रकारारी हें नाका म्हूण बसचें पडलें हें म्हाका जायना म्हाका करूं जायना हें म्हाका नाका कशें दिसता तशी कसं एक आसचें नज म्हणून ती नाका म्हूण ती अतिभावना आसचें नज जसं की आमगेलें कसं मस्त सकट परिस्थितीन तशें आसता की आमकां कसं लायक जायना पडलें त्या वेळी आमकां कोरका पडटा म्हणून सो कसं नाकाची म्हूण बसची पडलें तें सम न्ही म्हणून जाल्यार खंयच्या विशयान चड अटॅच्ड वयना ना अतिशक्त खंयच्या विशयान चड अटॅच्ड ना एक बॅलन्स सुका आमगेल्या लायफान तूं खंयच्यान तूं आमी आमगेल्या भक्तीच्या प्रॅक्टिसान तूं मुखार वचयत सो ध्येय आमगेली हेंची की मुखारसून अहैतुकी भक्ती आमकां तें म्हणटात पळय तशी एक जावची तशी आमगेल्या मनां येवचें पुरो तशी त्या लेकार आमी त्या पथांत मुखार सुद्दां वतात सो आमगेल्या जिवनांत तूं ह्या श्लोकाचे अर्थ कसो ना ते आमी पळोवन त्या प्रकारारी मुखार वतात चैतन्य महाप्रभू आमकां तो व्हड विशय सांगता
मुखार सुनू भक्तीन कसन जावचे साध्य आसा म्हूण की विंगड पुरा विशयांत रुची नासी देवाल विशयांत एक रुची येतली आनी हें पुरा करची कशाल खातीर मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हें ना 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 म्हणजे तें इम्पॉर्टंट न्ही देवाल खातीर फॉर द सेक ऑफ कृष्णा म्हणटात पळय देवाल खातीर करचें तांतू चड इम्पॉर्टन्स म्हूण कसले की आमगे हृदया भितर मस्त सकड इच्छा आसा रातोरात म्हळ्यार फुडले आमकां स्वल्प काळ भितर ಸ್ವಲ್ಪ सत्संग आयकलें आनी ಸ್ವಲ್ಪ भक्ती विशय आयकलें फुडले आमगेली ती पुराय इच्छा वतली तशी साधारण म्हणटा तशी जायना आमगे हृदयांतू मस्त सकड इच्छा आसता जाल्यार आमगे हृदयांतू मस्त सकड इच्छा आसल्यार आमी ताका सी पुरा ती इच्छा भायर काडचें जायना हगूर क्रावड आउट करता म्हळ्यार देवाल विशय ते एक रुमान इतले जनान मात राब येता तशी आमगेलें हृदया भितर इतले सकड इच्छा आसा जाल्यार विंगड कोणी नवे जनान आयल्यार थोडे जनान त्या रुमांत वचून भायर वचूंक पडटलें कारण ते जाग ना तशींची आमगेलें देवाल विशय करची पुरो आमगेल्या मनांत जिवनांत इच्छा येता आसल्यार ते विंगड विशयाक त्या रुमांत जाग नात आनी हगूर क्रावड आउट जाता म्हळ्यार ताका भायर वचूंक पडटा सो आमगेल्या जिवनांत अशी भक्ती प्रती येवन हा म्हाका देवाल खातीर देवाल भक्ती खातीर हें कोरका म्हाका हें इच्छा आसा म्हाका हें देवाल ग्रंथ वाचूका हें देवाल कीर्तन कोरका हें देवाल खातीर फूल घालतू असल पुरो इच्छा आसता आसतना त्या वाडयता गेल्यार ते विंगड सकड इच्छा ते जाग ना रुमांत आमगे हृदयाच्या रुमांत तांणी क्रावड आउट जातात म्हळ्यार तांणी भायर वतात ती म्हूण सो हांव हें करना हांव तें करना हांव तें करना अशी कोण बसल्यार एक प्रकार ते चड वेळ रब्बना कसले की तांतू ना 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 म्हणच्यान तूं कसले रुची ना तांतू कसले हा म्हणच्या खातीर आमगेल्या मनांत आसूं खंयच्या खातीर आमी खुशेर जातली म्हूण सो होल आमगेलें म्हणटात पळय आमगे पुरा एक फोकस आमगेलें एक मनांत तूं वर्स तसलें म्हळ्यार आमी देवा लोट कशें कनेक्ट करचें म्हूण सो आमी देवा लोटू कनेक्ट करचें म्हळ्यार आमगे हृदय पूर्वक जावन आमी देवाला प्रार्थना करची देवाला नामस्मरण करचें म्हळ्यार आमगे हृदय देवा दिवका भक्तांत भक्तींत म्हळ्यार तांणी 100% कोण ते शुद्ध भक्त आसता ती तांणी 100% तांगेलें हृदय देवा दिवन आसा पुरो दिवन दितात तांणी आमगेल साधक जावन आसतना तशी परिस्थिती जायना आमगेलांतू आमगेल हृदया भितर मस्त सकड इच्छा आसा जाल्यार आमी कसन करूं ते मस्त सकड इच्छाशील हृदय आमी देवा अर्पण करूं कशी आमकां स्वल्प विशयांत इंट्रस्ट आसता आमगेल्या पुरो टॅलंट आसा आमकां स्वल्प विशया प्रती आसक्ती आसा पुरो कसं नाही आसा पुरो त्या विशय घेवन आमी देवा लोट कनेक्ट करूं कोणाक म्हणटा पळय संगीतांत इंट्रस्ट आसा पद्य म्हणचे इंट्रस्ट आसा आनी ते तांगे हृदयपूर्वक म्हणटात पळय तांतू एक भारी एक रुची आसता तांतू जाल्यार देवाल विशय म्हणटात पळय देवाल नांव सगळो दिवस घेवचें देवाल उडगास करचें तें जायना जाल्यार पद्य म्हणचे संगीतांत रुची आसा तेन्ना ते कनेक्ट करूं येता आमगेले कसलो इंट्रस्ट आसा टॅलंट आसा तें कनेक्ट करूं येता ते पद्य म्हूण येता देवाल खातीर म्हूण येता आतां कोणी बिझनसांत आसा ती तांकां ते दुड्ड कमोवचें प्रॉफीट करचें तांतू मस्त इंट्रस्ट आसा जाल्यार तांचे दुड्ड कमोवचें प्रॉफीट आसा ताजेन आमी चांग कार्या खातीर देवाल भक्ती खातीर ते दान करता ती तेन्ना कशें की आमगे हृदय प्रिती वस्तू तुडवाचे विश्व ते आमी देवा दिता आसा ती सो कशें की हृदयान तशी प्रिती वस्तू आमी ते देवा लोट कनेक्ट करता आसा ती म्हूण ते पळय सो हे आमचो सिद्धांत कसो म्हळ्यार की खंयच्याय एक प्रकारान आमगेले कमिटमेंट आसूं का म्हळ्यार आमी ते एक जबाबदारी घेवका आमगेल्या जिवनांत ताजें ना की देवा लोट आमी कनेक्ट करतलींची म्हूण आनी तांची साधना भक्ती तो व्हड विशय कसले की हें ना करूं हें ना करचें तें ना करचें ताजेरी चड विशय दवरल्यार ते म्हणटात पळय तांतू मुखार सून वचचें चिके कश्ट जाता सो ब्रॉडली स्पिकींग म्हणटात पळय एक ओवरऑल अंडरस्टँडींग अशें आसा की खंयचे खंयचे विशय आसा आमकां देवा लोट जोडसूं येता कसं आमकां कनेक्ट करता ते आमी करता वचेत केद्दां जाता कितलें जाता तितलें जाता एक पंत हेकड तेकड जातलीं ती ना पास त्या डायरेक्शनान तूं आमी येता म्हूण सांगेत कसं की एकदम ते पथार वतना साधक जावन आसतना तें कश्ट जाता तसलें की आमी ह्या विशय पळयता की नॉर्मली केन्ना एक प्लेन एक गांवां देखून आनीक गांवां वता पकडने बँगलोरा देखून दिल्ली वचचें पुरो प्लेन तेन्ना ते 95% टायम तें प्लेन पळय हेकड तेकड वता गे तें ऑफ ट्रॅक जालें सुद्दाक ते पायलटान ते आमगेले ते ऑटो पायलट कसं नासचें पुरो ते करेक्ट करता आसता डायरेक्शन हेकड वता आपस कसलें की वार एटमॉस्फियरीक प्रेशर पुरा कडेन विंगड विंगड आसता सो ते प्लेना डायरेक्शन हगूर हगूर चेंज जाता साधारण म्हणटा कार ड्रायव्ह करतना आमी पळोव येता स्टेरींग सोडल्यार चिक्के लेफ्ट जावं रायट वचचें पुरो कार
ताका कोण तो ड्रायव्हर करता पळय तो स्टेरींग दोन चिके हेकडे तेकडे हेकडे तेकडे करता आसता. सो तशींच आमगेली भक्तीन तुय चिके डायरेक्शन आमगेले हेकड तेकड जाता आसतलें कसं जालें की आमी साधक जावन आसा ती आमगेल्या मनांत मस्सकड इच्छा आसता जाल्यार तें हेकड तेकड वता आसल्यार ते हगूर हगूर करेक्ट करता आसल्यार तेंच्यांनी ट्रॅकार येता आशिता मग ना ना हें ना तें ना न म्हणचें तें भक्तीचें विजन न्हय. म्हळ्यार तें कसन एक भक्तींत व्हड विशय म्हळ्यार हाक ना म्हूण का ताक ना म्हूण का हें ना म्हूण करूं नज आनी मुखार सुनो तें मेन प्रायमरी फोकस न्हय ताचें कशें आमी कृष्णाक हा म्हूण येता आमगेल्या जिवनांत तें ताका चड म्हत्व हक्क ना ताक ना म्हणचें ताका चड म्हत्व न्हय कसं जालें की एक साधारण म्हणटा एक जीवन थोडें सात्वीक आसल्यार खंडितची आमगेले मुखार सून वचयता म्हणून सो कसं नाही मस्त सकट रुल्स आमी भक्तींत मुखार सून वचे प्रयत्न करतात की कसं नाही आमी नॉन व्हेज खावचे न्हय कसं नाही एक प्रकारारी म्हणटात पळय गॅम्बलिंगांत तूं तसं कसं नाही नियम तसं नासतात पळय ते पालन करचें कसं लायक कसं जालें की तें पालन करचें खातीर पालन करचें म्हूण न्हय की तें पालन केल्यार आमी कशें की मुखार सून गेलीं ती म्हूण न्हय ताचे खातीर न्हय तें पालन केल्यार आमकां धायवाल भक्तींत मुखार सून वचचें काय लायक जाता ताजे खातीर पालन करचें शिवाय तें पालन करता म्हूण पालन करचें न्हय कसलें की सात्वीक जावन थोडें जीवन जाल्यार खंडिताची भक्तींत मुखार सून वचचें सुलभ जाता आनी तें डिस्कशन केन्ना करतात की प्लेनार वचका जाल्यार तुमी एअरपोर्टार वचका तुमगेल्या घरा भायरी प्लेन येना तुम्ही टॅक्सीर की बससार वचून एअरपोर्टार वचूका मागीर एअरपोर्टार वचून ते टिकेट दाखोवन पुरो प्रोसिजर करून जाता प्लेनार बसयता मागीर थंयच रनवेर दाखोवन ते प्लेन टेक ऑफ जाता तशींच आध्यात्मिक जिवनांतू सात्विक जीवन म्हळ्यार तें एक एअरपोर्टा म्हणकेची आमकां आमगेले आध्यात्मिक जिवनाचें आमगेलें प्लेन टेक ऑफ जावका जाल्यार आमी तें सात्वीक जावन जीवन केल्यार तें एअरपोर्टा म्हण थंय देखून आमगेलें आध्यात्मिक जीवन टेक ऑफ जाता सो ताचे खातीर हें पुरो रुल्स फॉलो करचे सो हें ना म्हणचें तें ना म्हणचें न धनम न जनम हाजे खातीर न्हय की आमी कशें की तांतू ताजे खातीर म्हत्व दिवचें न्हय कशें लायक एक सात्वीक जावन जीवन जाल्यार आनीक एक भक्तीन तूं मुखार सून वचयता म्हूण जाल्यार मेन म्हळ्यार मस्सकड विशय साधक जावन आसतना आमकां तेका सान एक्सपेक्टेड स्टँडर्ड्स आसता ते आमकां कश्ट जातलें करचे खातीर जाल्यार ताजे खातीर ताजे निमित्त आमगेल आनी देवाल मदें भक्तीन तूं कसं राबचें नासता सो एक एक पंथा म्हणटात पळय ते जायना म्हूण दिसल्यार तेन्ना एक प्रकार गिल्ट येता जाल्यार गिल्ट म्हळ्यार एक भावन पडटात पळय जायना म्हाका हें पुरो करचें हांव चुकून पडलें दिसता हांव तें रॉंग केल्लें हांव पाप केल्लें हांव हें करूं नज आशिल्लें जाल्यार हांव चुकून पडलो असल पुरो कसो जालें की आतां हांव तें भगवत गीतांनी वाचिलां हें करूं नज म्हूण सांगलां तें करूं नज म्हूण सांगलां जाल्यार म्हाका करूं जाय न्ही हांव चुकून पडलो तशी पुरो मना येता म्हूण तेन्ना आतां ते गिल्ट जाल्यार आमी सुडो गिल्ट म्हळ्यार कसं एक प्रकार भावना येना ते सम न्ही त्या विशयात एक नेक्स्ट एक 5-10 मिनिट्स आमी पळयता कसं जालें की कसं की एक एक पंथ आमकां देवाल विशय करचे साथ दिसता एक एक पंथ आमी चुकून पडटात जाल्यार हे दोन विशया मध्येंतूय कसं की आसना पुरा टायम आमी चुकून पडना ती पुरा टायम आमी देवाल भक्ती करना ती खंय खंय एक पंथ चुकून पडचे पुरो ती खंय खंय एक पंथ आमी देवाल भक्ती करतात मात मध्येच टायम असो वयना ते मध्येच टायमांतूय कसं की देवान दिलेलें एक टायम आसा आमकां भक्ती करचे खातीर तेन्ना तांची आमी उपयोग करता म्हूण केन्ना आमकां ती भावना येता पळय सुडो गिल्ट म्हणटात आमी सुडो गिल्ट म्हळ्यार ना हांव बारीक पापी हें म्हाका करूं जायच ना म्हणून तेन्ना तें कसन जाता की केन्ना देवाल भक्ती करतात आनी केन्ना चुकून पडटा ती त्या स्वल्प टायमाची बाकी टायमांतूय आमी कसं करना ती तेन्ना भक्ती विशय कसं जालें की आमगेलें मन असं आसता की हें म्हाका जायना म्हणून कसं जालें की आमगेले फुडेंचे कसं अभ्यास आसचे पुरो फुडेंचे ह्या जन्माचे फुडें जन्माचे मस्त सगळे विशय आसचे पुरो तेंचे निमित्त आमी चुकून पडटा ती जाल्यार ते चुकून पडले सिद्धा फुडल्या आपास रायज जावन मुखार सून वचता आसतलें आमगेलें एक भावना सुका म्हूण अशी लेक्चनाचे ते सुडो गिल्टा निमित्त कसं जाता आमगेल्या मनांतू आय एम गूड फॉर नथींग हांव कांय प्रेजन ना हांव भारी पापी आय एम सिनफूल हांव भारी म्हणटात पळय आय एम फॉलन हांव म्हणटात पळय म्हाका हें केन्नाय करूं जायच ना हें म्हाका हें आध्यात्मीक विशय आनी म्हळ्यार हें मेगेल खातीर न्हय हें पुरा म्हणटात पळय आनी पुरो मस्त कडेन महात्मा जन आसा ती तांगेली दृढ आसता न्ही तांणी पुरा करची हें हांव आनी तूं पडशी तसले विशय न्हय
तें सुडो गिल्ट म्हळ्यार खंयच्या निमित्त आमकां भक्ती भरलेल टायमान थंय करूं जायना. सो आमी केन्ना रायज करता ती उत्तिश्ट म्हळ्यार आमी रायज करता ती आनी भक्तीची प्रॅक्टीस करून सूर करता ती कशें की एक आमी आमगेले साध्य आशिल्ले तेन्ना मनस्पूर्वक करचें सूर करता तेन्ना हगूर हगूर खंडिताची आमगेली ती भक्तीच्या भावना गट्टी जाता वता आनी असेल एक परिस्थिती येता की आमी चुकून पडची उणी जाता भक्ती करची चड जाता ते हगूर हगूर ते आमगेल्या जिवनांत ते आमी ते एक स्टेज येता वतलें तें आमी तशी पळोव येता म्हूण कसं की डिस्करेज जावन हें म्हाका जायना म्हणून आतां हांव चुकून पडलो इतलो पुरो गोत्त आसूनय हांव चुकून पडलो आनी ताजे निमित्त हांव कांय भक्ती करना तेन्ना कशें जाता तांकां परिस्थिती कशें तांतू कशें एक उद्धार जायना ते इम्प्रूवमेंट जायना आपास कशें चुकून पडटलीं कसं की मन एक प्रकार अशें आसा एक प्रकार म्हणटात पळय कनिंग आसा म्हूण सांगितलं कशी एक प्रकार एक क्रिमिनल आसा पुरो तो आमकां कशी पूण कोण फसयता आनी कसं पूण आमगेले कडेन करवयता क्रायम करयता तो मन हे आमगेले कडेन एक एक पंता अशी करी तशी कर म्हूण कसं की करयता आमगेले कडेन आनी कुडले आमी कसं चुकून पडटा मन कुडले कसं जाता क्रिमिनल आशिल्लें मन जज जातात आनी तो मन कसं सांगता पळयल्या इतलो पुरो गोत्त आसूनय अशी केलें न्हू तुवें कसले केलें तुवें म्हळ्यार आतां जज जावन पास जजमेंट पास करचें सुरू करता मन आमगेलें कांय बुद्धी ना भारी पापी कसले बुद्धी ना सेम वस्तू गोत्त आसूनय तेंच करता तूं कांय प्रयोजन ना इतलो पुरो सांगिल्लें जनान आयकला इतलो पुरो क्लास आयकला कसलें सुदारण ना तुगेल्यान तूं अशींच तूं तुगेलें कसलें जावचें म्हूण ना अशी सांगता आमकां मन म्हळ्यार एक पंता क्रिमिनल जावन आमगेले मनान कसं की करयता आनी आमी केल्ले दिसता कुडले जजमेंट पास करचे सुद्दां आनी आमकां मारूं सुरू करता सो हातूंत हे परिस्थिती कशें जाता आसा आमी मायंड कॉन्शियस आसा ती म्हळ्यार कशें की कोरका कोरका म्हूण मन आमगेले कारण चुकून पडचें असेल कसं कार्य करयता तेन्ना आमी मनाच विशय आनी कॉन्शियस आसात आनी ते जाल्ले दिसता इमिजिएटली कसं नेक्स्ट फेज येता मन आमकां सांगता पळय कांय प्रयोजन ना तुका कसं साथ दिना म्हळ्यार आमी मनाचे विशयार कॉन्शियस आसता मन कसं सांगता आसा तेंच आमी आयकता आसा ती म्हूण जाल्यार आमी कसं जावका म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियस म्हूण म्हळ्यार मन आमकां अटॅक करच्या वय पुरो आनी एक एक पंता कसं म्हणच्या पुरो जाल्यार तें चुकून पडचे और भक्ती करचे वेळ आनी मस्स कडेन विशय टायम आसा तांतू आमी मुखार सुनू भक्तीच कसं करता म्हूण आसो कसं की चुकून पडलें जाल्यार आतां हांव भक्ती करता म्हूण मन इग्नोर कोर म्हणटात पळय कसं की एक टायम आसा येतालें म्हूण आनी मुखार सुनूय अशें जावचें पुरो की हांव वापस चुकून पडटलो जाल्यार आत्तां कसं म्हगेले टायम आसा हांव ते मनस्पूर्वक भक्ती करता म्हूण तो तेन्ना तें मन सायडा कोर न्हू देवाल वयर मन घालता म्हणचे जातलें आनी आमी करता करता गेल्यार खंडीत ते आमगेले हातूंत तें आध्यात्मीक बल येतलें देवाल्या गुरुल्या वैष्णवाल्या कृपारी की आमी तांतू मुखार सुन वचचे आमकां आनीक एक धैर्य येता म्हूण सो हें सुडो गिल्ट आसता पळय की हां कांय प्रयोजन ना कसं करचें ताचे निमित्त आमी बैसून आसता ती कसं करनासली वी स्टे फॉलन रादर दॅन टू रायज म्हणटात पळय उठून कसं पूण करची बदला कडेन पळोवन आसतात आमी सो हें सुडो गिल्टान तो आमी पडू नज की हें जायना तें जायना आनी चुकून पडचें तें मायंड कॉन्शियस जावन अशी जायना तशी जायना आमी चुकून पडलीं ती मुखारी चुकून खंडीत पडचें पुरो ती अडना डजंट मॅटर ना आतां कसं म्हगेलो टायम आसा नेक्स्ट फ्यू आयच्या दिवसान कसं टायम आसता हांव कसं पुणी करता कसलें की खंय एक थोडे चुकून पडटा ती खंय थोडे भक्ती करतात मध्येच्यान तूं हाची मध्येच लायफ पळय आमी अशें दिसता हें कसं करूं जातलें की ना ना तें मध्य पार्ट आमी सम मॅनेज केल्यार ते चुकून पडची उणी जातलें आनी देवाल भक्ती करचें चड जातलें सो त्या लेखारी आमी मॅनेज करूं येता म्हूण जाल्यार की एक भक्तीचे व्हड विशय म्हळ्यार आमी त्या कृष्णा प्रती देवाल प्रती केंद्रीत आसूं असल हे संवसारांत तूं सृश्टीन तूं असल खंयच्यो विशय ना की आमी तांत चुकून पडल्यार ही देव आमकां क्षमापण करना म्हूण और आमगेले प्रती देवाल प्रिती उणी जातली म्हूण कितलें कोणी कितलें कोणालें शक्ती आसो तागेल्या कोणालेका सगळे सृश्टीन तूं कोणालेका अशी शक्ती ना की ताण ते कसं की कार्य केल्यार देव ताका प्रिती करना म्हूण कसं की देवाल प्रीती आसा पळय आमगेले प्रती आमी कोण ताचेर निर्भर करना म्हळ्यार आमी एक एक पंता विंगड विंगड जन्म घेवच्या पुरो ते आमी विंगड विंगड कार्य करच्या पुरो आमगेलो स्वभाव चेंज जाता आसता ज्या वेळेस देवाल प्रिती
आमगेल प्रती आमगेल स्वभाव आल्याकारी आमगेल परिस्थिती आल्याकार नाही. देवाल प्रीती आमगेल प्रती कशी आसा, देव देव कोण, देवाल पोझिशन कशी त्या लेकार प्रीती आसा देवाक. कसले की देवाल पोझिशन कसं ना, सुहृदम सर्वभूतानं, तो पुरा जनाल वेलविशर, तो पुरा जनाल प्रीती आसा. आणि आम्ही केदनाय लेखतात न्हू देवाला की देव भक्त वत्सल म्हणून. म्हळ्यार पुरा जनाल, सो आम्ही दादलो मनुष्य, बायल मनुष्य, बायल मनुष्य और स्टुडंट, पापी कसं असल्यार देवाल प्रीती तें पुरा जी परे जावन आसा आमगेल कसन हें परिस्थिती आसा ताजेर देवाल प्रीती आमगेल प्रती चड उणी जायना. ताका प्रल्हाद महाराज देवा सांगतात पळय, नॉर्मली देवा भक्त वत्सल म्हणटात ती, जाल्यार प्रल्हाद महाराज हें भागवतमान तूं 7 स्कंदान तूं प्रार्थना करताना प्रल्हाद महाराज देवा कसं सांगता ती कृपण वत्सल म्हणून. भक्त वत्सल नाही, कृपण वत्सल म्हणून. म्हळ्यार की कृपण म्हळ्यार आमकां आमी कसं एक प्रकार पापी आसा ते आमकां कसं करूं जायना, गोत्त सुनूय करूं जायना. जाल्यार असल जना खातीर वय देव देवाल प्रीती आसा म्हणून ताका प्रल्हाद महाराजान देवाल खातीर तें श्लोकान ते सांगचे आसा 9 अध्यायान केत ते श्लोक, कृपण वत्सल म्हणून सांगता देव. म्हळ्यार जे आमगेल लायफांत आमगेल पोझिशन, आमगेल स्वभाव, आमगेल नेचर कशें आसा त्या लेकार आमकां देव प्रीती करना. कशी असल्यार आमकां देव प्रीती करता. जशें की देव सुहृदम सर्वभूतानं, देवाल प्रीती अशी आसा. म्हळ्यार आमी पळय येता आमी ह्या जन्मान तो आमी आमगेल अनुभव आसा पुरो आमी कितली चुकून पडली ती, आनी फुडल्या जन्मांतूय आमी कितले सकट चुकून पडले अशें पुरो. जाल्यार इतले पंत बारंबार आपास 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 चिकून पडटा आसा ती, जाल्यारय आमगेल्या जिवनांत अशी परिस्थिती येता की आमी देवाल भक्ती कोरी येता कसं नाही पूण. म्हळ्यार हें खंयचें हें कसन दाखयता, देवाल प्रिती दाखयता न्हू आमकां की इतले पंता चुकून पडटरी देव आमकां सोड घालना तें खंडिताची. हें आमी आमगेल्या जिवनांत आतां अनुभव करून पळयत की कितले सकट विशय आमी गोत्त सुनूय आमी चुकता ती. आणि आमकां तर ह्या जिवनाचे विशय गोत्त आसा, फुडल्या जिवनांत आनी कितले चुकून आसत की जन्मजन्मांत इतपर्यंत पुरो चुकून पडटरी गोत्तसूनय चुकून पडटरी देव आमकां आपास आपास अवकाश दिता की आमी भक्ती करूं येता म्हणून. कसं आमी एक स्टँडर्ड फॉलो करना ती, जाल्यारय देव आमकां दिता. ताचेन कसं कळटा देवाल ती आमगेल प्रती निर्मल प्रीती तें दाखोवन दिता म्हणून. सो की असल एक परिस्थिती येता अशा पुरो की आमी चुकून पडटा ती, आनी आतां आमी प्रॅक्टीस करता गेल्यार आमकां खंडिताची तांतूं मुखारसून वचचें हें जाता. ताका मस्त वरी करचे बदला मस्त घेवन की आतां कसं करचें, म्हाका जातलें की ना, हें पुरो करूंक आध्यात्मीक भक्तीपथार मस्त सकट विशय एक्सपेक्टेड आसा, करचें जातलें की ना ना जाल्यार आमी कसं करता म्हळ्यार आतां कसं एक टायम आसा तेन्ना करता वतलीं, ते समय आयल्यार देव आमकां बुद्धी दितलो, शक्ती जातलो, आपास चुकून पडटलीं, आपास आमी करतलीं, जाल्यार मुखार सुद्दां वचूंक कसं एक व्हड विशेश करनाशी चुकून पडल्यार. सो आमगेलें अशें आसना जे की आमकां हें त्याग करूं जाता, त्याग करूं जाता तेन्ना मात आमी एक आमगेले एक लायफान स्टँडर्ड आसा तेन्ना मात, न्हय जाल्यार कसं करचें नाका, और आमी डिसहार्टन जावचें और हाफ हार्टन जावचें म्हळ्यार अर्द मनसी हें करचें की नाका, थोडें केल्यार येडना, ह्या परिस्थितींत हांव हें करचें की तें करचें. असल पुरा विशयान तूं रिनन्सिएशन सेंटर्ड म्हणटात पळय, कितलो आमी त्याग करता तितलो आमी आध्यात्मीक उन्नती म्हणून, तशी न्हय. रिनन्सिएशन सेंटर्ड न्हय, आमगेलें जीवन कृष्णा सेंटर्ड जावंका म्हणून. म्हळ्यार कसं की एक रूल फॉलो करूंक वय जाल्यार फॉलो करता ती फॉलो करूं जायनातली तें हांव डील करतलो, जाल्यार हांव भक्ती प्रॅक्टीस करता वता. कसं नाही जाल्यार कसं नाही जावन हांव ट्राय करता आसतलो आनी हांव तें सोडना म्हणून. सो भक्ती पथ करता करता आमकां ते खंडिताची मुखारसून म्हणटात पळय उन्नती करच्याक देव शक्ती दिता खंडिताची. आनी ते खंडिता आमगेल्या जिवनांत अवसर येतलें की आमकां कळटलें की आमकां आतां देवाल प्रती नामस्मरणा प्रती रूच येता आसा आनी हें आमकां करूं साध्य आसा. सो कसं एक प्रकार आमी जिवनांत पडला आमकां हें स्टँडर्ड आसूं का तें स्टँडर्ड आसूं का करूं जायना ताचे खातीर न्हय, ते स्टँडर्ड कसले आसा म्हळ्यार आमी देवाल भक्ती करता म्हणून. आनी आमी देवाल भक्ती करनासी ते स्टँडर्ड्सा वयरी चड इम्पॉर्टन्स दिल्यार तेन्ना तें कशें की म्हणटात पळय तेन्ना त्या मुखारसून वचचें जायच ना म्हणून. कशें की भक्ती करता करता गेल्यार खंडिताची तें म्हणटात पळय देव शक्ती दितलो तातूंत कांय हें ना. सो कसं एक त्यागा भावना रिनन्सिएशन आमगे प्री कंडिशन अशें नज की हें हांव ह्या प्रकारार जीवन
त्याग करून जीवन केल्यार मात ती भक्ती म्हूण त्या नाही तशी नाही आणि विंगड जना प्रति वय जजमेंटल जावचें नज की हा हो पळय अशी करता तशी करता त्या पुरान तूं कशें हो इतलो त्याग करता हो इतलो म्हळ्यार हो महान तशी लेखारी आमी दृश्टिकोन पळोवचे नजे आमगे प्रॅक्टीस करता आसूं आणि खंडिताची अगूर अगूर त्या कसं एक स्टँडर्ड जावका तें आमगे जिवनान तूं येवचें पुरो म्हणून सो एक लास्ट पॉइंट सांगू न्हू आज कंक्लूड करता असं की एक विषय पळयत की ते चुकून पडटा म्हणून ते आमगे मनांत एक भावन येता पळय ताचे न्ही आमी कसं एक चांग रुपार ताका मुखार सुनवर येता आतां संची अध्यायान तूं अजामिलाल काणींत आमी पळयत की यमदूत येवन यमदूत येता ती आणि यमदूत पुरा ते लिस्ट काढतात की तू हें पाप केला त्या पाप केला त्या पाप केला म्हणून तेन्ना अजामेलू आनीक सांगता लिस्ट म्हळ्यार यमदूता लिस्ट तरणातील वेळी तो आनीक चार तांत जोडसीत के त्यान मात्र नाही हांव ह्या वेळी पाप केला हांव ह्या म्हळ्यार अजामिला लिस्ट यमदूता लिस्टा किंवा चड आशिल्लें की तो अजामिल मुख यमदूतान सांगतरी तो सांगता खंय अजामिलू की हांव म्हगेले बापसूक आवस बापसूक सोडलें तांणी भारी वृद्ध अवस्था आशिल्ली तेच हांव तांकां सोडलें आनी तांकां कसन कसन कश्ट जालें म्हूण अशें सगळे विशय अजामिळूय सांगता म्हळ्यार यमदूतान सांगनातील विशय अजामिळ सांगता म्हळ्यार अजामिलाक गोत्त आशिल्लें तो खंय खंय चुकून पडला म्हणून अशी न्ही की ताका कोणी लिस्ट दिल्यार मात ताका कळटा म्हणून आणि ताका दोन विशय चड गोत्त आशिल्ले तो खंय खंय चुकून पडला म्हणून सो अशी नाही की म्हणतात पळय की आमी डिनाय करता की आमी चुकून पडला ते आणि आमी ते चुकून पडलेली त्या असल परिस्थिती निमित्त हांव चुकून पडलेलो न्ही जे हांव तशी चुकून पडना अशें जाल्लें ते रॅशनलायज करची वेळ गत ना अजामील पूर्ण रुपार सांगता वय ह्या मागीर चुकून पडला आनी तो एक्सेप्ट करता की हें पुरो रॉंग जाला म्हणून जाल्यार तागेलो फोकस कसो नासता की असल पुरा चुकून पडतर वय कसं की एक देवाल विष्णू दूत आयली ती कसं की एक ताणें नारायण म्हणून सांगितलें खातीर ताजेर तागेलो फोकस येता की देवाल कसं दय पळय म्हूण विष्णू दूत पेटोवन म्हाका रक्षण केलें ना आनी पुणी हांव आनीक दृढ रुपारी भक्ती करता म्हणून आनी तो मुखार सून त्या परिस्थितीक मुखार सून तो देवाल खातीर मस्त भक्तीन तो करता आणि त्या जन्मांतू तो तागेलो उद्धार जाता म्हणून सांगिल्लें आसा सो रायट फिलींग म्हळ्यार ते चुकून पडलें ते आमी एक्सेप्ट करता मात ते एक्सेप्ट करून जातरी देवाल विशय कशें कनेक्ट करचें आनी देवाल विशय कनेक्ट करतना ते कृतज्ञ जावन अशी न्हू आमगेले ते जबाबदारी वय करचें आनी देवाल विशय कनेक्ट करचें वय हांव मस्त कडेन चुकून पडला हांव फॉलन तशी पुरो कसं न्ही वय म्हाका न्हिजावन इतलें पुरो चुकून पडटरी म्हाका कसं की ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हगेल्या जिवनांत तूं कशें की एक कशें की कर्तव्य करचें एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा भक्ती करची ऑपॉर्च्युनिटी आसा हांव ताका ट्रेजर करता कसं की एक म्हणटात पळय कसं की मेगेल कसं क्वालिफिकेशन ना कसं की कोणाल की दये ना आशीर्वादात देवाल प्रिती ना वैष्णवाल प्रिती कसं की इतलो चिक्कून पडटरी कसं की ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा तांचो हांव मुखार सून वता म्हणून तो अजामिलान ते ऑपॉर्च्युनिटी एप्रिशिएट केली आनी तां खंय खंय चुकून पडला ताणें तें एक्सेप्ट केलें सो आमी आमगेले डिस्क्वॉलिफिकेशन्सा खातीर आमगेले मस्त रिजन आसचे पुरो खंडीत ते आमी एक्सेप्ट करता जाल्यार आमगेलो फोकस खंयचेर आसूं का आमी ते भक्ती ट्रेजर करता कसं की इतलो पुरा कोण जातरी पापी जावन चुकून पडटा ती अनक्वॉलिफाईड आसा ती जाल्यारय देवान आमकां कसं की एक अवसर दिला वय न्हू मुखार सून कसं की करच्या खातीर तें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी घेवच्या दी हें पत्ता आनी मुखार सून वता म्हणटा क्षण क्षण ते आमकां कशें की देवाल विशय उडगास करचें खातीर ऑपॉर्च्युनिटी आसा कसं न्ही हें जायनी तें जायनी अशी जावंक आशिल्लें म्हाका तशें त्या चेडतान तूं धरून बसून टायम वेस्ट करता म्हूण ना केन्ना केन्ना साध्य आसा तेन्ना आमी करता गेल्यार की देवान म्हाका कसं की एक दिलना आनी त्या लायटान तूं और त्या लेखारी पळोवन की हांव अशें चुकून पडला भारी एक टेरिबल वस्तू आशिल्ली म्हळ्यार तें करचें नज आशिल्लें जाल्यारय चुकून जाल्यारय देवान म्हाका दिलना म्हणून कसं जालें की एक प्रकार म्हणटात पळय की गिल्ट खंयच्याय रुपार म्हणटात पळय सायकोलॉजीन तुवें पळयलें भारी डॅमेजींग केन्ना आमकां कसं एक मन आसता मन खात्त म्हणटात पळय आमगेलें अशें करचें नज आशिल्लें हांव तें भारी एक चुकून पडलो ते सायकोलॉजिकली डॅमेजींग आसता आणि म्हणटात पळय खंयच्याय रुपार आमी मना विशय पळयल्यार तें अशी न्ही म्हूण जाल्यार आमी हांतू कसं करूं येता की आमी अजामिलाल पळय वय आमी अवेर आसा ती आमी चुकून पडली ती जाल्यार ताजे निमित्त आमी डिस्क्वॉलिफाय जायना ती कसले की देवाल दय इतलो व्हड आसा की देव आपास आमकां अवसर दिता आसतलो आनी आमी ते मुखार वचून आनीक ते चांग रुपार करूं येता म्हणून सो आमी गिल्टाचे ते भावन आसल्यार वय आमी ते अजामिलाल काणी उडगास दवर येता
ती गिल्ट कशी आमी यूज करूं येता म्हणून एक्सेप्ट करून अवेर अशें येता आमी की आमी आमगे नेचर अशें आसा की आमकां ते स्टँडर्ड्स फॉलो करूं जायना जाल्यार ताजे निमित्त आमी डिस्क्वॉलिफाय जायना ती देवाल दय आसा म्हणून आनी कसन कसन ते टायम आसा तातूंत मुखार सून वचचें येता त्या प्रकारान आमी गिल्टाकूय भक्ती खातीर अनुकूल करूं येता नॉर्मली गिल्ट कसं आसल्यार सायकोलॉजी लेकार तो मनुष्य गिल्टा निमित्त कांय करूं जायना जाल्यार भक्तीन तशें आसा की गिल्टाकूय आमी अनुकूल करून तातूंत भक्तीचें हें करूं येता म्हणून आतां कोणी एक भीक मागतलो आसल्यार बेगर आसल्यार आनी ताका भारी दुर्बळपण आसा आनी कोणकी ताका कसं एक व्हड एक छांग एक वज्र की कसं की हाण दिता आनी ताजेन तागे पुरा लायफाच पुरा ताजें मूल्य अशेंच आसा की ताजेन लायफाच तागेले पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व जाताले ताजेन जाल्यारय ताका तें मूल्य ताजें अंडरस्टँड जायना ते निमित्त ते तागेले हळगून वता लॉस्ट जाता पुरो आनी तागेर मागीर तें मेळ्ळी ताका तें स्वल्प काळान ताका तें आपास मेळटा सो एक प्रकारान तें दुर्बळपण त्या व्यक्तीक गोत आशिल्लें की कितलें तागेलें सने ना आशिल्लें म्हणून जाल्यार खंय एक तें वज्र आशिल्लें तें मेळ्ळें न्हय तें हांवें ओळखून गेलें जाल्यार आपास मेळ्ळें तें म्हणून सो तेंच लेकार आमी पळय येता की आमगेलें कसं जिवनांतू आमगेलें ती एक म्हणटात पळय आमगेलें जिवनांतू तें आमी डिजर्विंग ना ती और आमगे तें आमगेलें जिवनांतू कसं म्हणटात पळय तें आमकां कसं तें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा तें कळस ना जाल्यार ते आमकां तें आपास आपास देव दिता आसा तें आपास मेळचे ताका कळचे पुरो की हें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा हांव सोडूं नज म्हणून सो त्या प्रकारारी आमी एक घर येता म्हणून कसं की आमी भक्ती केन्नाय एनी टायम प्रॅक्टीस करूं येता अशी न्हय की एक पंथा स्पेशली ती आयच्या समाजांत तशी आसा की भक्ती म्हळ्यार वृद्ध अवस्थांत करचें म्हणून आत्तां पुरा कसं विंगड विंगड विशय करता जाल्यार एक वृद्ध अवस्था आसता पळय विंगड कसं करूं जायना तेन्ना ती भक्ती करचें म्हणून तशी न्हय की अशी पुरा एक पंथ सांगता ती म्हूण सो तेन्ना म्हणटात पळय तेन्ना म्हळ्यार तें आमकां ताचें म्हत्व कळ्ळें मागीर म्हळ्यार तें केरलेस एटिट्यूड जालें की आतां हांव कसं जेवता तें करता भक्ती केन्ना मुखार केन्ना जावचें पुरो केन्ना म्हाका विंगड कसं काम ना फ्री टायम आसा रिटायर्ड आसा तेन्ना हांव भक्ती करचें म्हणून म्हळ्यार तशी न्हय जाल्यार आमकां कसं एक असल्यार म्हणटात पळय स्पिरिच्युअली पुअर आसा तें पॉवर्टी सिकन आसा जाल्यार आमगे कृष्णाल दय आसल्यार आमी तांतू मुखार सून वचचें येता म्हणून जशें की ह्या संवसाराचे मस्त सकट विशय आसा पुरो आमी खंयी चिकून पडटा ती जाल्यार तो एक प्रकारार तें अवेर आसूच तें समजची तांतू कांय हें न्हय जाल्यार कलियुगांतू हें एक भक्तीचे अवसर मेळ्ळेले आसा खंय कोणाक खंयच्या विशयांत इंट्रस्ट ना जाल्यार आमकां कसं की आमी कसं की आमगेले मालगड्याले गुरुले दयेन कसं की आमकां तें हें मेळ्ळेलें आसा म्हळ्यार तें आमी तें दुर्बळ व्यक्तीक मेळ्ळें पळय कसं की ताका एक वज्र मेळ्ळें तशी आमकां कसं की एक मेळ्ळेलें आसा तें अजा मिल्यार काणी आमी आयकत कसं की आमकां अवसर मेळ्ळेले आसा चिकून पडटरी तें आमकां गोत्त आसून मागीर आमी मुखार सुनू देवाल भक्तीन तूं वचचें प्रयत्न करता केन्नाय एक तो ऑफ ट्रॅक जावचें पुरो ती ऑफ ट्रॅक जाल्यार ना आपास ट्रॅकार येता सो आमगेलें तें म्हणटात पळय तें इंट्रोस्पेक्शन आसूं का की हांव चिकी चड हेकड तेकड गेल दिसता आपास हांव म्हगे लायफान कसं की एक डायरेक्शन न्हू डिससॅटिस्फॅक्शन फ्रस्ट्रेशन रिसेंटमेंट स्ट्रेस नेगेटिविटी हें पुरो आसचें पुरो जाल्यार केन्ना आमगेले मेळिल्ले टायमान कसं की आमी थोडे उपयोग करून देवाल भक्ती करता ती तेन्ना खंडीतच आमगेलें कनेक्शन चड जाता म्हूण सो हांगा हांव रापयता मुखार वयता तें मागीर ऐन भक्तीन तूं प्रयास आनी देवाल कृपा त्या नेक्स्ट श्लोकांत आमी पळय येता ऐनंद तनुजा किंकरम पतितां मां विषमे भवांबुधो कृपया तव पाद पंकज सितधूली सदृश्यम विचिंते ह्या पॉयंट आमी नेक्स्ट टायम पळयता कंक्लूड करता ती हांव जस्ट एक मेन एक पॉयंट म्हळ्यार आयचे आमी डिस्कस केलें की कशी आमी ते गिल्टाक पडूं नज म्हूण गिल्टांत पडचें नज म्हूण की आमगेले मनांत तूं अशें सकयल विशय येवचे पुरो की हें करूं ना तें करूं ना म्हणून कसलें आमी त्या पॉयंट डिस्कस केलें की मन एक क्रिमिनल कशी आमगेले कडेन चुकोस तशी करयता आनी मागीर आमकां जज जावन आमकां हें सांगता की तूं कांय प्रेजन ना म्हणून जाल्यार आमी चुकचें आनी देवाल साधक म्हळ्यार आमी भक्तींत थोडे टायम दिता ती चुकच्यान तूं थोडे टायम दितात मध्येचे मस्त सकट टायम आसा आमगेले तांतू आमी भक्ती करचे प्रयास करीत न्हू तेन्ना आमी मुखार सून वचचें येता आनी आमी हें एक विशय पळयलें की भक्तीचें मेन म्हळ्यार
देवाल दया आमी कसं केल्यार आमकां देव आपास निरंतर जावन अवसर दिता असं प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलं आम्ही त्या पॉइंट पडलेले भक्त वत्सल कशी वय तो कृपण वत्सल वय म्हणून कितल्या पण तो चुकून पडता ती देवाल प्रीती आमगेल खातीर उणी जायना तो सुहृदम सर्व भूताना त्या एक पॉइंट आम्ही पळयलें आनी लास्टार आमी पळयलें की वय चुकून पडलेलें आमी ते अवेरनेस आसूं आमी डिनाय करूं नज आमी रॅशनलायज करचें नज की ते चुकून पडलेलें म्हळ्यार ते परिस्थिती अशी जालेली ताका हांव चुकून पडलेलो तशें हांव तशें चुकून पडतलो न्हय म्हळ्यार विंगड विशय ब्लेम करचें हे जिवनात अशें जाल्लें कोविड आयले ताजे निमित्त परिस्थिती मुगेल चेंज जाली और हें जाल्लें परिस्थिती ब्लेम करचें नज एक्सेप्ट करता भाई हांव चुकून पडलेलो म्हणून मात चुकून पडटरी आतां विष्णू दुतान कशी अजा मिलन कशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हांव आतां करता मुगेल कर्तव्य करता देवाल भक्ती करता म्हूण त्या एक पॉइंटार आमी येवन पावयता सो ह्या पॉइंटार आमी आयची सेशन एंड केलें आतां 108 पर्यंत आमी देवाल नामस्मरण करून हें सेशन करता खंय चुकून पडलें अशा पुरो तुमी क्षमापण करता हरे कृष्ण तुम्हें कसं कॉमेंट असल्यारी मागीर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे धन्यवाद तुम्ही पुरा कॉमेंट्स आकतेरनी अनेक एक विषय म्हळ्यार ह्या विकांतू गोपाल कृष्ण महाराज म्हणून अशें तांणी प्रभुपाद स्वामी व्हड शिष्य भारतांतू अनेक मंदिर केलेले आणि विश्वभरांत तांणी मस्त सकळ मंदिर करून मस्त सकळ शिष्य तांगेलें निधन जाल्लें आशिल्लें सो तांगेले उडगास करून तांगेलें वंदन करून हे सेशन तांगेले उडगास करून की तांगेलें आमकां दय आसूं म्हणून तांगेलें प्रार्थना करून हे सेशनाक एंड करता आसता कोणाक पासून सांगचें आसलें तुमी सांगेत नेक्स्ट 3 वीक्स खातीर नेक्स्ट 3 वीक्स खातीर हांव ट्रॅवल करता आसा सो ते सेशन विंगड कोणी कंडक्ट करचे पडो ती संडे का तुमकां ते संडे त्या ग्रुपार तुमकां ते मेसेजींग आसतलें सो नेक्स्ट सेशन हांव तो इष्टाष्टकम सिरीज आसता नेक्स्ट सेशन आमी 16 जून म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक महिने नंतर ते आमी कंटिन्यू करूया मग तेच 3 वीक आणि कोणी हे सेशन घेवचे पडत सो थँक इन्फॉर्मेशन हरे कृष्ण धन्यवाद पुरो जनाक अटेंड केले खातीर सेशनाक एंड करता वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद प्रश्न ऑलमोस्ट एक महिन्यानंतर मिळल्या मग ते सेशन पण कंडक्ट